as soon as possible. कित्याक हे डिसिल्ट खूब वर्सां जाली डिसिल्टिंग करूना म्हणून the water level is going up, the depth of the river is reduced, आणि हाजे खातीर त्रास जाता. सो budgetary provision करचे for desilting and construction of water reservoirs and dams at various locations all across the state is needed. कित्याक ज्या तरेन आमकां वॉटर स्कार्सिटी आनी सगळ्यांक उदकाचो इशू आसा त्या दृश्टिकोनान हे करपाची गरज आसा. WCDचे उलयता आसतना 281 crores has been allotted to लाडली and गृह आधार. पण पळयता की आमी जेन्ना आमी सँक्शन करतात लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार, तांकां टायमली हे महिलांक आमच्या पावना. लाडली लक्ष्मी आसूं की गृह आधार मंथली तांकां हे पावना. सो हे बजेट वाडोवन टायमली डिस्पर्सल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक ही सगळी आमची रुरल भागाची ग्रामीण भागाची महिला. पंचायतीचे उलयता आसतना 13.15 crores has been provided to support the financially weaker village panchayats and 17.49 crores has been allotted for their infrastructure development. पण हांगा आमचे रुरल भागाची जे पंचायती आसा, मोस्ट ऑफ द विलेज पंचायत आमच्या सायडींतल्या वीकर लो इनकम वीकर पंचायत, दे आर फुली डिपेंडंट ऑन अशे GI फंड्स जे तांकां मेळटा. हे जे दीन दयाल स्कीम आसूं न्ही, जाल्यार हे सगळे नाल्यार MRF शेड जेन्ना आमकां गव्हर्मेंट प्रोवायड करता हाजेर सगळ्यांचे डिपेंडंट आसा. सो हांचे मातशे इनकम तर वाडयले जाल्यार तांकां बरें पडटलें. इलेक्ट्रिसिटीचेर सबस्टॅन्शियल अलोकेशन दिल्लें आसा आनी डिपार्टमेंट इज डुईंग अ फॅब्युलस जॉब विथ अंडरग्राउंड केबलिंग ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. मागता की जाता तितले बेगीन आमच्या ग्रामीण भागाचे सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग करून जे पळय त्रास जाता आमच्या लोकांक विथ वोल्टेज फ्लक्च्युएशन्स आनी ह्या गिमान खूब त्रास जाल्ले आमच्या लोकांक, ते बेगींतले बेगीन कंप्लीट करून काम जे रेग्युलर मेंटेनन्स आसा 5 मिनटां साहेब रेग्युलर मातशे 5 मिनटां रेग्युलर मेंटेनन्स आसा जे आमचे what the JE or the AE or the line helpers, all these people are responsible. They begin करचे म्हणून. I thank आमच्या बजेटान आमचो ग्राउंड भूमिकाचो ग्राउंड मेन्शन केल्लो आमचे ऑनरेबल CM and स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आनी हांव आय एम थँकफूल टू देम की वी आर गोइंग टू गेट अ स्टेट ऑफ द आर्ट अशें ग्राउंड इन पर्ये पंचायत इन पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी अशेंच एक खेलो गोवा सेंटर्स इन ईच तालुका जे गव्हर्मेंटान प्रपोज केल्या. इट इज अ नीड ऑफ द आर. कित्याक दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर नर्चरिंग यंग टॅलंट अँड प्रमोटिंग हेल्दी लायफस्टायल. एग्रीकल्चराचेर उलयता आसतना टायमली डिस्पोजल टू द फार्मर्स सबसिडीज आनी तांचो जो सपोर्ट प्रायस आसा, इनक्रीज इन सपोर्ट प्रायस ऑफ 180 rupees per kilo to the farmers for cashew is much needed. आणि मागता की हे बेगीतले बेगीन जातले म्हणून. आमकां प्रत्येक आमदाराक 40 CR दिल्ले आसा माननीय मुख्यमंत्री. वी आर व्हेरी थँकफूल. प्लस 2.5 CR फॉर MLA फंड टू डेव्हलप आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी द वे वी वॉन्ट. सो आमी खूब वी आर थँकफूल. एट द सेम टायम सपोर्ट ऑफ 1.5 lakh has been given to self-help groups for business activities. Increase assistance for cultivation of vegetables has been for 1 lakh has been given to self-help groups to promote agriculture. Social welfare उलयता आसतना I just want to say that जे आमचे पळय सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आसा जी GMC इशू करता, ती सर्टिफिकेट्स टायमली खूब टायम लागता, 9 ते 10 महिने लागता ह्या हाका. पण हे बेगींतले बेगीन मातशी एक स्पेशल टीम करून ही सर्टिफिकेट बेगीनचे बेगीन फास्ट ट्रॅक करची. ताजे बरोबर जे आमचे विडोज आसा तांकां जे 1500 मेळटा ते ती जे गृह आधाराचे 1500 मेळटा. पण जे DSS आसा ते तांकां 2500 मेळटा. पण हे तर क्लब करून तर तांकां दिले कित्याक ते तांकां बऱ्याक पडटले. कित्याक आतां सद्याक तांकां देर इज अ एक तांकां गृह आधार हे सोडचे पडटले, नाल्यार तांकां दिव्यांगाचे ते विधवाचे सोडचे पडटले.
पडटले. दिव्यांगाक पसून जे 2,500 3,000 मेळटा ते बी एनहान्स करपाक म्हणून मागता. आणि इट इज इम्पॉर्टंट की आमचे जे विकसीत भारत आमी विकसीत गोवा म्हणटा की ह्या दृष्टिकोनान आमकां तर फुडें सरपाक जाय. माननीय आमचे मुख्यमंत्र्यान जे बजेट प्रोवायड केलां आनी रुरल भागाक आमच्या सगळ्या आमदारांक बजेट अलोकेट करून आमकां फुडें व्हरपाचे दृष्टिकोनान जे बरे पैकी एक सक्सेसफूल बजेट प्लेस केला म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. आणि मागता की अशेंच जे सगळ्यांचो विकास सगळ्यांक घेवन ऑपोजिशन आणि रुलिंग पार्टीक घेवन आमी अशेंच फुडें सरया. देव बरें करूं. Organizational strength and the narrative to go hand in hand with your own personal effort, be it a walk or a Rath Yatra or any public contact. Because under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move the motion to extend the sitting of the House by under 1 hour. The motion is that the duration of sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor may say aye. Those against may say no. I say it. I say it. The sitting of the House is extended by 1 hour. For about 4 years. Speak. So, what explains his Speaker, abiding sir, popularity? I rise to speak on the general discussion on the budget for the state of Goa for 2024-25, presented by our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Rahul, I watched a program where you Keeping in mind the vision of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji some of the psephologists in your of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. If you are a powerful leader, Our Honorable Chief Minister big democratic of Goa, setup Dr. as Pramod big as Sawant, India, presented definitely Goa you would have, budget the approval rating 2024-25 reflected in that your ensure surveys as well. there is But no I wouldn't additional draw tax any burden meaningful, on the common man conclusion with total that budget how size much his of rupees rating is outside India. 26,855 crores and projected revenue surplus of rupees 1,720 crores. He was thrown out of the USSR. I at that congratulate time. As the country was our Honorable Chief disintegrating, he Minister was Dr. the Pramod global Sawant for leader. presenting He was a appearing as the realistic global leader, budget. messenger of peace and somebody who Speaker, can change sir, the world order. And he was thrown out speaking in on USSR. PWD, And I think Mr. Modi would know it better the than budget anybody provision is made of else, rupees all of us. That 2,976.55 means crores. nothing. His ratings in India With the have- double is engine something which Sarkar, we should take note of. Goa has Yes, witnessed he has been tremendous popular, development, but especially with it has respect got to do with both. road One, infrastructure he and has been others. Popular. Second, he Speaker, has sir, not I had जे the challenger डबल सरकार who इंजिन can, जे put a सरकार counter आसा ह्या narrative, देशाक who can आनी तशेंच गोंयान put the effort, तेजे who वरसून जे आमी appears आयज to be putting स्पेशली the effort गोंयान जे to challenge डेव्हलपमेंट Mr. पळयता Modi. आमी I'm sure स्पेशली if you इन द get फील्ड ऑफ somebody रोड else who puts 5 आनी years, बाकीचे आमचे the same इन्फ्रास्ट्रक्चर Modi आसा with जाल्यार the आयज same पळयतले आमी strength, जे same आयज strategy, would have लेटेस्ट much आमचो lower जो rating लिंक than रोड what he has जो today. मोपाक कनेक्ट Lot of केलेलो तो people, I आमी can tell पळयता you with my जो आमी अतुल experience. शेट्टू In पळयता आमी 2014 जुवारी when वयलो people ब्रिज went to पळयता vote for Mr. आमी Modi, पत्रादेवी टू पोल्यां पर्यंत जो thought and रस्तो really पळयता believed हायवे that this is पळयता the man आयज who is जे going to change India रोड fundamentally, इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आयज and आमी he is गोंयान going to पळयता हेजी transform जी everything सगळी what जी India आयज कामां Indians जाल्लेली are आसा ती suffering फक्त हे डबल सरकार In इंजिनियराक लागून 2019, डबल lot of सरकाराक those लागून people जाल्लेली again आसा went and vote for Mr. Modi, स्पीकर but सर their chatter हांव was, खरोच एप्रिशिएट करपाक okay, सोदता he's आमचे trying, गोंयचे मुखेलमंत्री at least डॉक्टर he's प्रमोद making an सावंताक effort. He's a कित्याक hardworking फर्स्ट guy, टायम his intent is फर्स्ट right. टायम फॉर Let him give him एलोकेटिंग another 5 years. rupees When this 40 time crores people will go equally and to vote, each what assembly I constituency. sense is अशें people are आयज saying, आमचे फर्स्ट okay, टायम yes, he has not done ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान dramatically 40 very करोड different things. एवरी He has not changed कॉन्स्टिट्युन्सीक everything, अलॉटमेंट but at दिलेले least आसा he is फॉर better than each the others. financial Who is year there? Who without is any there? discrimination. Who is there? म्हळ्यार Who आयज better अशें than ना that? कितें So, बाबा you know, the- जे रुलिंगेन आसा तेका तो मेळटलो the data is बेनिफीट already- ऑपोजिशनाक data मेळपाना is बाकीच्या already आमच्या tilting. ऑपोजिशनाक Just that कलिगाक we are मेळपाना not अशें ना noticing ईच because एंड एवरी there is no कॉन्स्टिट्युन्सीक formidable challenge 40 to him. कोटी But there is एवरी one इयर data हे point I मेळटले want to highlight त्याच just to प्रमाणे फर्स्ट buttress टायम the same आमच्याच point what I have just गव्हर्मेंटान said. ऑनरेबल चीफ In मिनिस्टरान 2014, एवरी Mr. Modi MLA would have given अशें a केन्नाच call. जावन नासलें Even in local फर्स्ट टायम panchayat जाला elections, कितें एवरी people MLA voted लेड फंड्स on the म्हणून call of दिलेले आसा Mr. दॅट इज Modi. 2.5 The local crores bodies elections, एवरी the इयर Vidhan Sabha elections. म्हळ्यार इन एमर्जन्सीक And that जर is आमदाराक affecting कसलें काम करूंक जाय जाल्यार ते पयशे आमदार यूज करूंक शकता आनी हे 40 आमदाराक दिलेले आसा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन स्पीकर सर आयज जी मच वेटेड in all assembly elections put together. Prashashan BJP's stamp in the capital underperformance city was with an aim close to 3 percentage house all the points. government offices Meaning under one whatever they roof. got
in जे the Lok 30 Sabha, करोड आयज जे in Vidhan Sabha, आमचे they were अलॉट 3 केलेले percentage आसा point lower. जो प्रशासन स्तंभ बांदपाक जे सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर अंडर वन रूफ येतले असो हो हेजे लागून फंड प्रोविजन केलेलो आसा आनी हो बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जावपाचो आसा स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन द हेल्थ सर्विसीस हेजे लागून गव्हर्नमेंटान बजेटरी प्रोविजन केलेले आसा 2121.86 crores. We should appreciate our government and our doctor. GMC is the first government hospital in the country to start robotic knee replacement surgery. आज खूप बरें दिसता की आख्या देशा भितर आमची GMC जी आसा ती फर्स्ट हॉस्पिटल आसा जेंच्यांनी आज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट केलेली आसा त्याच प्रमाणे आमचे जे साउथ गोवान येदे व्हडले 50 बेडेड आयुष इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल येता आनी ते ह्या वर्सा भितर हे स्टार्ट जावपाचे आसा फायनान्शियल इयर जावचे पयलीं हे स्टार्ट जावपाचे आसा इट इज अ ग्रेट pride for the people of South Goa. Further, with the funds of fund provision and more importantly, there is also made who is capturing the as imagination upgradation and construction of new RMD and primary health center in the state of Goa. With the vision of providing best health center services in close vicinity of the people. Speaker sir, as आख्या गोंयान पळयता जी हेल्थ सर्विस आसा जी आज गव्हर्नमेंट आमचो इम्प्रूव करीत आसा आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक तेजे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मुर्मा गोवान आयज आमकां एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर सँक्शन केल्लेली आसा 20 बेडेड प्रायमरी सेंटर एंड आय ऑल्सो लायक टू थँक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर on behalf of all my people of Murma Goa for sanctioning us 20 bedded primary health center. आणि हांव मागता चीफ मिनिस्टर कडेन कितें ऑलरेडी ऑल द प्रोसेस हेज बीन ऑन द फायनल स्टेप आनी बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता हेजें फावंडेशन घालपाची गरज आसा स्पीकर सर द डे केअर सेंटर फॉर मेंटली इल पेशंट टू बी कमिंग दीस इयर आयज खरीच गरज असलेली आणि हे गव्हर्नमेंटान आमचे स्टेप घेतला म्हणून खरंच हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता will teach various skill based occasional activities such as yoga, tailoring, carpentry, bakery, flower making, printing, handicraft, embroidery, candle making, art and craft, etc. to make them meet their livelihood is indeed a great Well, help by on our succession, government. nobody can Right, make a हेची second खरीच गरज guess. असलेली आणि म्हाका दिसता All of you, ही रियलिटीन आयज all of जावपाक India, येयलेली all your आसा pundits, surveyors, स्पीकर सर political स्पीकिंग analysts ऑन could not, इलेक्ट्रिसिटी आयज आमची predict the इलेक्ट्रिसिटी असो एक succession in the डिपार्टमेंट आसा states like जेचेर Madhya Pradesh, आमच्या Rajasthan. गव्हर्नमेंटान How do you सगळ्यांक expect हायेस्ट any बजेट one of दिलेलो us to आसा have आनी an तो आसा idea of who is going to succeed Mr. Modi? 3919 First of all, it crores will be too आयज आमी premature. पळयता One आख्या thing one गोंयभर can say for sure जे आमचे अंडरग्राउंड is the केबलिंग चालू आसा directionally which आयज आमचे side न्यू it's ट्रान्सफॉर्मर If you चे look at- रिप्लेसमेंट and चालू for आसा that you don't need to be a सब political स्टेशन analyst. Just प्लॅन look at चालू the आसा BJP सगळे कडेन आख्या leadership गोंयभर इच एंड trajectory एवरी over last कॉन्स्टिट्युएन्सीन 20 चालू years. आसा It आनी was म्हाका दिसता Vajpayee हेजो and लोकांक Mr. जे Advani. जे जे लो Vajpayee वोल्टेज Advani आनी as a फ्रिक्वेंट conservative पावर face कट or जाता पळय hardliner. ते हे सगळ्याचे Then it सोल्युशन became थोड्या Mr. दिसा भितर Advani and जावपाचें Mr. आसा Modi. Now Speaker, it is sir, Mr. Modi and Mr. Shah. आयज जे फंड So प्रोविजन you केलेले know, आसा 25 crores directionally they for are going, electric vehicle becoming a subsidies bit more closer will to go what a long way they to achieve claim and pollution they free have Goa their, आयज you know, खरंच their गरज ideology असलेली is. इलेक्ट्रिक I व्हिकल see, सबसिडी दिवपाक कित्याक somebody, पयलीं whoever स्टार्ट केल्लेली replaces Mr. आनी मागीर Modi मदीं खंयच्या would तरी be टायमाचेर appear to the म्हाका large दिसली ती section of society खंय तरी a much बंद more पडलेली hardliner, आनी हे हिंदुत्ववादी आमचे than what Mr. ऑनरेबल Modi चीफ is. मिनिस्टरान परत हे प्रोविजन करून 24 direction is very क्रोर्साचे clear in my mind. इलेक्ट्रिसिटी That is where we are going. व्हिकलाक You सबसिडी say- मेळपाक you're saying हेजे that भितर it चडांत seems चड certain लोक from म्हाका your दिसता जो perspective फ्युचर आमी whoever म्हणटा comes is likely जो to आमी be more इन hardline, व्हेकल इंडस्ट्रीन more तो इलेक्ट्रिकल pro-Hindu व्हेकलाचो than आसा आनी Mr. जर Modi. आमी That's जर your sense. लोकांक एनकरेज करतले इलेक्ट्रिकल व्हेकल घेवपाक लागून म्हाका दिसता हेजे भितर चडांत चड लोकांक हेजो बेनिफीट मेळटलो आनी जी सबसिडी गव्हर्नमेंटान दवरलेली आसा तेजो म्हाका दिसता बेनिफीट सगळ्यांक जातलो स्पीकर सर ऑन स्पीकिंग ऑन वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू WRD our government proposed केलेलो आसा to commence the feasibility studies and consultancy Let's for spend a preparation moment of talking about DPR yourself. for In the last construction few of days that you've 6 been new discussing dams setting up in the this state interview, to from the store schedule about that I've understood 15 that you're TMC following, of you water early in the for morning before irrigation this purpose, interview, you had industrial purpose a and drinking community meeting water as well. You're purpose, traveling which through will help to the overcome length the of water Bihar, shortages in our every single day, state. going Sir, up quite late, खरंच 10:30, हांव 11 at आमचे night. Where do you think this WRD is all going? Because when I speak to डिपार्टमेंटाक top जे आयज politicians न्यू in 6 some डॅम parties, जे आमचे फुडें especially the तयार BJP, जातले they हेचे say भितर म्हाका धक्के दिसता खा रहा है, लेकिन खुबसो कुछ निकलेगा आमचो नहीं. How do you see this build up and to उदकाचो what end? प्रश्न आसा तो म्हाका दिसता मिटतलो स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन ट्रान्सपोर्टेशन I have, आयज ट्रान्सपोर्टेशन आमी committed पळयता myself, कितें सगळे कडेन न्यू न्यू बस स्टँड जाता खूब कडेन be in आयज Bihar जे फंड and, प्रोविजन केल्लेले do आसा what I think आनी स्पेशली would be आमच्या
मडगांव बस स्टँडाक आनी वास्को बस स्टँडाक लागून आयज आमी पळयता वास्को बस स्टँड जो आमी कितलेशे वर्सां जाली वास्कोकार मागता कितें आमकां बस स्टँड मेळचो म्हणून बट काही कारणाक लागून जो डिले जाता आयज ते प्रोविजन केल्लेले आसा बजेटा भितर आनी म्हाका दिसता हो बेगीनच्या बेगीन आमचो वास्कोचो बस स्टँड आसा तो फेज वायज स्टार्ट जावन म्हाका दिसता हो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावपाचो आसा तशेंच जी न्यू एडिशनल फ्लीट जी बसी स्टार्ट केलेली आसा आयज गोव्हर्मेंटान जे इंटरस्टेट बस रुटाचेर घातलेले आसा म्हाका दिसता हेज्या लागून खुबशे लोकांक हेजो बेनिफीट मेळटलो आनी म्हाका दिसता हेजे चड बसीस घालून म्हाका दिसता तो आयज आमचो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसा तो खूब इम्प्रूव जावपाचो आसा स्पीकर सर तुमचो चड टायम घेयनासतना आयज पंचायतीचेर उलयतना आयज सगळ्यांनी हांगा उरलेले आसता कित्याक आयज जे आमी ऑनलायन मोड स्टार्ट करपाक सोदता सी इट इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव बाय द गव्हर्मेंट कित्याक जे आमचे हाऊस टॅक्स कलेक्शन आसूं ट्रेड टॅक्स कलेक्शन आसूं वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एनओसी आसूं इश्यूइंग ऑफ इनकम सर्टिफिकेट रेजिडन्स सर्टिफिकेट ट्रेड लायसन्स सायन बोर्ड लायसन्स बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ही सगळी ऑनलायन जातली लोकांक गरज आसपाना कितें बाबा पंचायतीन वचून आपलो टायम घरा कडेन बसून घरा कडेन रावन म्हाका दिसता हे सगळे फेसिलिटी आयज आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां प्रोवायड करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा स्पीकर सर आयज उलयतना आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर आयज आमकां खबर आसा गोंया ऑलमोस्ट 100% लिटरसीचेर आमी पावलेले आसा आनी जे हिसपान आमचे गोंयचे गव्हर्मेंट आनी आमचे एड्युकेशन मिनिस्ट्रीचे अंडर एक बरें डिसिजन जाल्लें आसा जी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आयज जी एड्युकेशन सिस्टमान दॅट ड्रायव्स द इंटरेस्ट एबिलिटी एंड स्किल ऑफ एवरी स्टुडंट in being implemented in Goa. It is a matter of pride that Goa is leading the country in implementing national education policy in this direction. Speaker sir, मायन्साचेर उलयतना आयज आमकां खबर आसा सगळ्यांक जे मायन्स 2012 बंद असल्या कारणान आयज सगळो जो बिझनस आसा तो लोक खुबशे त्रासान आसा जे मायनाचेर डिपेंडींग आसलेले आनी आयज एक खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान स्पेशली आय वूड लायक टू थँक अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक आयज जे हिसपान जे 9 ब्लॉक्स ऑलरेडी ऑक्शन जाल्लेले आसा आनी एक खंयसर तरी लोक सगळ्यांक दिसता की बेगीनच्या बेगीन मायनींग स्टार्ट जावची हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी पूर्ण विश्वास आसा आमच्या ऑनरेबल सीएमाचेर आनी आमच्या गव्हर्मेंटाचेर कितें ही मायन येता ते वर्सासून ही मायनींग स्टार्ट जातली एक्टिविटीज आनी हेज्या लागून म्हाका दिसता सगळे बाकीचे जे मायन डिपेंडंट लोक आसा तांकां तो आदार मेळटलो त्याच प्रमाणे जे आमचे प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग सँड मायनींग थ्रू अ पॉपअप पॉलिसी एंड ऑल्सो एक्सटेंडिंग द ड्युरेशन ऑफ द लीज पिरियड ऑफ मायनर मिनरल्स इन द स्टेट विच विल हेल्प द कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट सकयल येवपाक लागून सुद्दां येतले स्पीकर सर चड टायम घेनासतना लास्ट हेजेर उलयतना सांगपाक सोदता स्पीकिंग ऑन द होम सर आमी खरेंच आमच्या आख्या पुलिसाक फोर्साक आमी कॉंग्रेच्युलेट करूंक जाय कित्याक आयज आमी पळयता आमी फक्त तांकां क्रिटिसायज करता बट आयज खंय तरी होम डिपार्टमेंट एक बऱ्या डायरेक्शनान आसा बरें काम करपाक लागलेले स्पेशली आमचे पुलीस फोर्स कित्याक आयज आमी खुबशी केसीस पळयता जे पुलीस आसा ती इमिजिएटली आयज कितलेशे केसीस सॉर्ट आउट केलेले आसा ते मागीर मर्डर केस आसूं किडनॅपिंग केस आसूं बाकीचे 24 वरां थोडे 8 वरां 10 वरां सुद्दां अशे इश्यूज सॉर्ट केले सो तेज्या लागून आमी तांकां एप्रिशिएट करपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटाचे न्यू स्टेप घेतला न्यू बिल्डिंग फॉर मायना कोतुरी पुलीस स्टेशन सांगेम पुलीस स्टेशन फातोड्या पुलीस स्टेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पुलीस हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल सिक्युरिटी पुलीस स्टेशन एट तालपोन will certainly strengthen our police department with the focus to reduce sir end kartana our chief minister has proposed the ease of life of citizen and initiative of filling FIR online, that is e-FIR will be launched shortly. It is a great step. Speaker sir, keeping in the mind the concept of Viksit Bharat 2047, our chief minister has put in all his effort while implementing this budget for Goa to give full justice for Nari Shakti, Yuva Shakti, Kisan Shakti and Garib Kalyan and for a Sampurna Goa and develop Goa. Speaker sir, I support the budget for Goa for the year 2024 and 25 presented by our Honorable Chief Minister. Thank you. Yes, Rudra Fernandez. And a candidate supported by me, an independent Because, sir, Muslim guy, he has won Goa with budget 4,000 votes. 2024-25 So all these leaders, and in that CMN region, in Baranlo 5 Baro, districts where I जो walk, आमकां and दिलेलो with आहा, this independent तेजेर candidate, I'm उलयतना not trying to say PWD चेर that this result is the reflection of the कितें जाल्लें broad आहा, sentiment Speaker in sir, Bihar. But what I'm trying to हिंगा tell हे that पाट from पावस those चड 5 पडलेल्या districts, फाक there are खुबशी 5 आमकां BJP MPs. जागे गमलेले आहा उंचे उंचे कडेन फ्लडिंग जाता पळय ते one MLC. फाटल्या दिसांनी Their मेरशे candidate कोटा got कडेन 450 flooding votes. All जाले they got was 450 आनी हेजो votes. रिजन जावन And आसा candidate, an जो independent हायवे candidate आमचो supported by Jan Suraj हायवे जो आमचो won with बांदलेलो 4,000 आहा votes.
त्या हायवेक पायपां घाल्लेल्या कारणाक लागून No आनी matter, I'm उदीक not saying that you are mocking. The BJP leaders or गांवचे whoever are दर्याक mocking वचना or trying to जावन make light of what हे they are doing, हिंगासर they are फ्लडींग जाल्लें well आहा. within their right to do कित्याक that. जातालें But जेन्ना at least उदीक no one would say that I शिरकोन don't उरलें understand politics. हें उदीक Whether I'm able to गेल्या make sense of or 3 वर्सां फाटीं sense of it or हें not, that's a उदीक different story. मानशेक वचना जावच्या At least give me फावटचे at least that हें much उदीक मेर्शे that I वयताले understand little bit of मेर्शेच्यान politics मेर्शेचो more वाडी than एक most रोड of the आहलो BJP leaders. ते रोडाच्या Even वयल्यान their वचोन leaders would, ते in time of आमच्या crisis, मेर्शे would तोय like आहा to त्या hear तोयाक what I'm trying to एक say. रोडाक एक That व्हडलो Kailash कलवट आहा Vijayavargi त्या व्हडल्या was the general कलवटांतल्यान secretary of, ते उदीक वयताले BJP कित्याक in ते Bengal. सायडीच्यान बंद आसले He म्हणून thought that he is winning आतां 200 seats. Mr. फाटीं Amit Shah आमी thought तो that he is winning रोड 200 वयर seats काडलो when ताका they हायट were दिली reduced to 77. आनी तो रोड And in वयर the same सरलेल्या Bihar, कारणाक I लागून must remind you, हो it's not वाडीचो only रस्तो Bengal. उंच जाला The आनी same people in 2015 आमचो made आल्वार the रस्तो जो similar कोटाकोडे claims. आहा And तो we won रस्तो with the सगळा जाला Mahabandhan with आनी ह्या almost रिजनाक लागून 290 तो seats. रस्तो हे BJP पाट was बुडला reduced to 55. ताका लागून हे So सगळे BJP कारण जावन आसा is आमच्या not हायवेक all-knowing, जे all कलवट invincible. चॉकअप जाला पळय Yes, तेका लागून at times when तसोच they- हांव they थँक्यू are म्हणटा fighting with आमच्या Congress, ऑनरेबल because सीएमाक Congress is weak, कित्याक तेणे Congress is 3 not able to take them on. व्हडले They 4 मीटर बाय pretend 4 that मीटर they तेणे know कलवट everything and म्हाजे they are invincible. पास करून दिले Let them आनी fight ऑलरेडी the त्या election in Bihar. कलवटाची कामां In चालू when आहा we will form एक the कलवट party आतां here in कनेक्ट 1 जातलो year time. आनी Let तशेंच them एक fight and defeat कामच्या and then we will वाटांतल्यान talk. एक रस्तो इल्लो आहा You think you पण can win माती the next घालून Bihar थिंगासर assembly election? थिंगा चॉकअप जालेले म्हणून थिंगासर उदीक चड शिरकोता आनी People of अशें Bihar उदीक will कुसोंक win शकता and BJP तशेंच will जॅक्सिकेर find it सकला very कोडे difficult to digest थिंगा the ऑपोजीट result of हायवेक तेकोन 2025 तें assembly उदीक तुका election in स्टॅग्नंट जाल्लें आहा आनी Bihar. उदीक BJP will इन्नाचे find ते it सायडीक very वचना difficult to digest. आनी अशें जावप Take म्हणजे my word उदीक कुसोंक and शकता write it down. ताका लागून थिंगासरी एक Once कलवट every We'll save एक this. इमर्जन्सीचेर जावं कित्याक फुडें आमच्या लोकांक त्रास जावपाक ना You save it, तसोच आनीक एक you save कलवट it. जावं आमकां जो And बोंदीर it's not about आमचो epic. सांताक्रुस्तान The people of मेर्शे वयता Bihar बोंदीर are so एंडाक frustrated. जो आमचो Every अंडरपास आहा BJP MP, त्या but जाग्यार for एक the name असोच 4 मीटर of बाय Mr. 4 मीटर एक Modi, कलवट जावं but for the कित्याक fact that there is no जो उबो alternative. जाणार म्हणून एक Each गांव one- आहा थिंगा each सगळा शेतां 17 आहा out of आनी 17 त्या MPs in शेतांक Bihar, उदीक भितर I येना can bet आनी तशेंच 10 वचना or more of them तें will उदीक lose रोटेट elections. जावपाक It's थिंगासर just the Modi factor. कंपल्सरी It's थिंगा just एक that 4 बाय people 4 are मीटर not, ताचो एक कलवट at जावं any cost तसोच they don't आमचो want to ऑनरेबल vote back. WRD Lalu मिनिस्टर Yadav, एक पाट they येयलो don't तेणेय see any सांगला alternative थिंगासर at India कंपल्सरीचो level, and जावच that's म्हणून why तो they- आनी at तो the चडान end, चड in, गरजेचो under compulsion they vote for BJP. तसोच BJP हांव must not take that थँक्यू as a म्हणटा kind of support for them. आमचो I'm again repeating, आमच्या सीएमाक BJP कित्याक was बऱ्यांतलो sharing बरो तेणें assembly in आमकां 2020 चिंबला फ्लायओवर कितलीं वर्सां जालीं was हो फ्लायओवर 19.6%. मामीन तेन्ना बांदपाक घेतलेलो आनी So फकत please ask आमच्या the टायमार BJP कॉलमूच leaders, they आसले will not even know how to आनी what हो the घेतलेलो vote कित्याक said. They got खुबशे in आमचे assembly गांवचे elections लोक last अशे time. भाव And भयणां this माय is पाय आमचे after ruling मेलेली India आसली 8 years. आनी This अशेंच is आयच्या despite दिसा Modi, पासून 20 despite सान Amit Shah, आमचे despite थिंगा Sun, लोक मेलेले आहा despite Hindutva, आनी आमचो and लोक सारको despite टेन्शनान Mr. आसतालो Adityanath केन्ना doing गोमन what he's आहले doing in, केन्ना कोण मरत पळयतो Uttar Pradesh. आनी हो All that आमचे ऑनरेबल things सीएमान हो put चालू together, केला म्हणून BJP got हांव less than आमच्या लोकांच्या 20% नान vote in चडान Bihar. चड देव बरें करूं म्हणटा Please, आनी आमचे for लोकूय God's खूब sake, खुशी आहा do not हो फ्लायओवर आमचो start ऑलमोस्ट कंप्लीट जालो forgetting that the BJP हेजे is the force in स्लॅबाचें Bihar, काम कंप्लीट at जालें least फकत not in तेजे the सायडीचे politics context, आमचे in the context of पॅरिपीट the state. बांदपाचे Are उरल्या you open to the ते idea of working काम with आहा the Congress तशेंच again, or is there a हो chapter ब्रिज you've now बांदतना closed? खुबशी माती थिंगासर एक आमचो वाव आहा Well, Congress दर्याचो is एक फांटो आहा fighting elections हो this दर्याचो time फांटो under the leadership of ऑलमोस्ट Mr. 100 Patel, मीटर Rahul रुंदायेन Gandhi, आहलो notably Mr. Rahul तो Gandhi, फांटो and they आमचो have ऑलमोस्ट decided 60 apart मीटर from themselves, माती घालून पुरवलेलो after Lok Sabha, आहा what आनी happens उरलेले we 40 don't मीटर know. पळय आहा थिंगासर पायपां घातलेली ideologically, I आहा am आनी more पायपां aligned घातलेल्या with them कारणाक than लागून anybody else. उदीक That much I can इन्न्याचे तिन्ने वचना So you're leaving आयजूच that आमचो window जोकी म्हणून आमच्या गांवचो भाव वाडयेचो till the Lok Sabha तेणें म्हाका election आयलोलो close, दाखोवपाक but की तेणेय शेत रोयलेलें आहा आनी तेजें शेत आतां ऑलमोस्ट 10 दीस जाले ते उदीक वयरी चडना it is for आनी Congress देवना to decide. आनी हें कारण जावन आसा ही पायपां It is not for ही me to पायपां decide. थिंगासर I am उपकारो doing ना what I am doing. And थिंगासर एक ideologically, I am 2 on हांब्याचो the एक side ब्रीज जावं which आनी तो probably कंपल्सरी loosely हे तर would जालें be जाल्यार आमच्या represented गांवांत by Congress. सगळे प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व जातले You know, एक it's तशे interesting you भाशेन spoke हे about जावंक जाय you तशेंच unleashing this त्याच whole रोडाक cottage एक industry पॅरिपीट of जावंक जाय campaign
रिटेनिंग वॉल सांगची आमच्या चिंबेलसान आमच्या मेर्शे सकला कोडे तशेंच मेर्शे सकला कोडे सान आमच्या मेडिकला कोडे दोन्ही सर्वीस रोडाचेर रिटेनिंग वॉल विथ वॉकिंग ट्रॅक हे जायत थिंगासर कित्याक रातचे ट्रक येता आनी माती घेवन येता आनी कोण ना ते पळयता आनी मेवता थिंगासर डंप करता आनी हे डंप करना जावपाक ते तर आमची फुटपाथ तर मदें आसत जाल्यार हे तांकां डंप करूंक मेवची ना तशीच आमच्या सिनियर सिटीजनाक आनी आमच्या लोकांक थिंगासर ही फुटपाथ यूज करूंक मेवतली तशीच थिंगा क्रोकोडायलाय आहा क्रोकोडायला वयर येता जाले 4 दीस आमचे बांदार म्हणटा थिंगासर एक व्हडले क्रोकोडायल येयलेले आहले तशें तेच्या आदी एक क्रोकोडायल आमी फॉरेस्टाक सांगून धरून येयलेले आहा तशीच मेर्शेय क्रोकोडायलां खूब जालेली आहा आनी तेंची सेफ्टीक लागून ही रिटेनिंग वॉल चडांत चड आमकां इम्पॉर्टंट तशेंच आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे
चार हांब्यांनी आमची मानस आहा आतां आयजूच हांव उलयलां तेजेर ही मानस जी आहा तेका क्रॅक केलेली आहा ती सारकी डिलिमिटेटेड कंडिशनान आहा तेजे फातर पडलेले आहा तिजी पायपलायन इम्पॉर्टंट पायपलायन व्हडली मेजर पायपलायन ही तर फाल्यां मोडली जाल्यार 20 एक दीस सुमार पणजेक उदीक मेळचें ना तालिगांव उदीक येवचें ना सांताक्रूज उदीक येवचें ना आनी लोकांक आमचे त्रास जातले आनी केन्नाय तो मानस तर मोडले जाल्यार आमचे लोक थिंगा मरोंक शकता ताका लागून मानशेक तेकोनूच पायपाच्या वयल्यान मानशेचे सायडीच्यान तर एक 2 हांब्याचेर तर एक ब्रिज बांदीत जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम लोकांचे सॉल्व जातले आनी फ्रीली मानशेचें काम करूंक मेळटलें लोकांक त्रास जायना पळय तशें तशेंच PWDचेर उलयतना आनी कितें आसता केन्नाय आमचे PWD रेंटाक घेता हेल्थ सेंटराक एक रूम घेता जावं बालवाडीक धाकट्या भुरग्यांक शिकोवपाक रेंट घेता हे घेता आनी ते एसेसमेंट जे करता ते सारके लेस करता आयज पासून ते 2000 एके कडेन दिलेले आहा 2000 त्या भुरग्यांक टॉयलेटी सारके ना ताका लागून हे इम्पॉर्टंट की ते मातशें वाडोवपाक ते वाडोवपाचें मातशें करूंक जाय बिकॉज सर तशेंच म्हाका WRDचेर उलोवपाक उलयतना म्हाका बोंडोआ लेकाचेर उलोवपाचें बोंडोआ लेक आमचो मिनिस्टर खूब पाट येयला आमच्या बरोबर बोंडोआ लेक पळोवपाक आनी ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक सदांच तो इंट्रस्ट घालता कितें जालां थिंगासर आमचो उतारो आहा अबावट 10 मीटर वायड आनी एके सायडीच्यान थिंगा एनक्रोचर आहा सोकला हेणी कितें केलां फातर काडल्या आनी रस्तो केला सोकला वचपाक तयार आनी हे फातर काडलेल्या फाक ती जमीन पोंदाक गेल्ली आहा बांदाक जी एक्चुअल बांद ती प्रोटेक्ट करता आमची उदीक आमची रिटेनिंग वॉल आमची आदली ही सोकला गेल्ल्या फाक आनी आतां तूं पळयला पावस इतलो पडला आनी ह्या पावसान ते उदीक वयर सरलेलें आहा आनी हे उदीक आतां ह्या रोडाच्या वयल्यान वचपाक लागला हे तर अशें रोडाच्या वयल्यान वचत जाल्यार सर मातशें 2 मिनटां रोडाच्या वयल्यान वचत जाल्यार ही माती व्हांवन वयतली आनी माती व्हांवन गेल्या फाल्यां बांदी व्हांवन वचूंक शकता आनी कितलेच लोक आमचे थिंगा मरोंक शकता ताका लागून मातशें सिरियस घेवपाचें सर मातशें आनी उलोवपाचें आहा तशेंच चड उलयना मातशें शॉर्टकट करता रिन्युएबल एनर्जीचेर म्हाका उलोवपाचें आहा हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक कित्याक बऱ्यांतली बरी एक स्कीम हाडलेली आहा सोलर पॅनल दिवपाची 90% गव्हर्मेंट सबसिडी दिता लोकांक आनी केरला ते सायडीच्यान फूल सारके सगळ्या लोकांनी बेनिफीट ताचे घेतलेले आहा तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांनी ती घेवची 90% गव्हर्मेंट सबसिडी दिता एक 20% 10% लोकांनी घालचें पडटा मात एकूच प्रॉब्लेम कितें आहा स्पिकर सर ऑन डावन पेमेंट घालपाक लोकां कडेन थोड्या कडेन पयशे आसता ताका लागून हांव सीएमा कडेन उलयलो आहा की एक इन्वेस्टर तर तो तांकां घालता पयशे तशें ताका एक बेनिफीट दिवचें म्हणून की ताका पयशे घालपाक आनी एटलीस्ट लोकांक तरी फ्री घालून घेवतले हो एक मातसो इश्यू तर जायत जाल्यार बऱ्यांतले बरें आमच्या लोकांक फॅसिलिटी मेळटली तेंच्यांनी EV मोटरसायकल घेवंक जाता घरांनी कित्याक 300 युनिट पासून गव्हर्मेंट तुका 90% दिता तेच्या वयर तर एक 10% 100 युनिट माय घालपाक गेलो जाल्यार 60% दिता अशें तर गव्हर्मेंटान दिले जाल्यार लोकांक EV मोटरसायकली जावं जाय तशें तांकां खुबशे तेंच्या घरांनी फायद्याक पडटले आनी बरें जातलें तशेंच हेल्थ सेंटराचेर एक उलयता स्पिकर सर आमच्या पिरमेर भायर एक हेल्थ सेंटर आहा फाटल्या दिसांनी हांवें ताका प्रपोजल घाल्लेलो तो ऑलमोस्ट आतां जालेलो आहा आयजूच म्हाका दोतोर मेळलेले आहा की थिंगासर ऑल्टरनेट तांकां हेजें काम चालू आहा जावपाचें आमच्या हेल्थ सेंटराचें ग्रावंड +2 तांकां सांगलां म्हाका थिंगा अंडरग्रावंड पार्किंग जाय कित्याक थिंगासर कंजेशन जावप उपकारना आनी तांकां ऑल्टरनेट एक जागो जावं की ते हेल्थ सेंटर शिफ्ट करपाक आमच्या डॉक्टर पिंटो म्हणून तेच्या फुड्यान ते गेलेले ते कडेन उलयलां डॉक्टर पिंटो कडेन तेणेंय सांगलां आपूण ट्राय करता म्हणून दिवपाक तसोच एक कोकोचीन म्हणून एक बार आहा ते सद्याक बंद आहा थिंगासर ते कडेन आमचो तेच्या ओनरा कडेन आयज हे उलयलेले आहा आनी हें तर जालें जाल्यार बऱ्यांतलें बरें काम आमचें जातलें डिमांडाचें उलयात एकूच पॉयंट स्पिकर सर उलयताले हेजेर पंचायत स्टाफ जो पंचायत स्टाफ आहा हे खूब बरें काम करपी कोविडाच्या टायमार खुबशे तेणी काम केलेलें आहा आनी इलेक्शना टायमार तुमी जाणा ते भरपूर काम करता आनी बरो स्टाफ तांकां अजुनी पासून तांकां 6 पेचेरूच आहा ते हो 6 पे तेंचो 7 पे करचो आनी तांकां सगल्यांक हॅपिली काम करूं दी बिकॉज सर उलयता म्हणल्यार खूब आहा मातसो डिमांडाचेर भायर उलयता येस श्री राजेश फळदेसाय Thanks, Rahul. Thanks for having me. So
I want to start by asking you about some of the questions sir. that have been in the minds of people who track Indian politics. 2024-25 बजेटाचेर उलोवपाक हांव बरवला. स्पीकर सर, सगळ्याचेर पयलीं हांव मुख्यमंत्र्याच्या डिपार्टमेंटाचेर येता, जे PWD. स्पीकर सर, माझ्या मतदारसंघान जी म्हाका दिसता 40-50 वर्सां पयलीं जेन्ना केन्नाची पायपलायन चेंज करनासलेले, ते आमच्या ह्या बजेटांतल्यान जवळ जवळ 16 कोटी रुपयाची पायपलायन ही नवीन घालपाची आमचे प्रोविजन केल्लें आसा. पण जाता तितले बेगीन आमच्या मुख्यमंत्र्यान दखल घेवन हे आमचे जाता तितले बेगीन आमचे करून घेवचें. त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमचो थोडोसो डिमांड आसलेलो आनी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलेले आसा आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां करूनय दिता म्हणून सांगला. आमचो ओल्ड गोवा टू दिवार ब्रिज आनी दिवार टू आमचो वाशेर हे आमकां ब्रिज सारके गरजेचे आसा. कारण वाशे वयले जे पळय आमचे लोक आसा हे थोडे लोक आमचे जेन्ना फेरयेची सेवा बरोबर मेळना म्हणून खंय तरी शिफ्ट जाता, पण आमकां मुख्यमंत्र्यान तितून घालून आमकां तेणी दिता म्हणून सांगला. तेजें हांव अभिनंदन करता. कारण मुख्यमंत्र्यान जे पळय बजेट मांडला तेज्या बद्दल हांव तेज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अभिनंदन करता. कारण जो प्रत्येक गोर गरिबाक हे बजेट जाय, जे कितें जाय ते सगळो विचार करून तेणी हे बजेट मांडलेलें आसा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव आमचो कुमारजुंवचो ब्रिजाचेर येता. कुमारजुंवच्या ब्रिजाचे ऑलरेडी तेणी आमचे कितले तरी सँक्शन 3 करोड कितें तरी सँक्शन केल्लें आसा. पण हे जाता तितले बेगीन आमकां हें जावचें, कारण त्या ब्रिजाक पोंदच्यान होल पडलेले आसा. हे खंय नाल्यार खंय तरी नाल्यार आमकां त्रास जावंक शकता, म्हणून आमकां अर्जंट जाल्लें जाय. त्याच बरोबर आमचो सांतिस्तेवचो ब्रिज जो आमी जुंयां वयता, एकूच आनी खंयचीच कनेक्टिविटी ना त्या ब्रिजाक, म्हणजे आनी लोकांक वचपाक फेरी एक आसा ती टायमार आसना आनी कांय ना. आनी हांव सांगू शकना, फुडले आमी प्रपोजल मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलेलोच आसा. ते एक ब्रिजाचेर एक जाता तितले बेगीन थंय एक लक्ष घालचें. त्याच बरोबर आमकां मेन म्हणजे हांव आतां येता WRDचेर. WRD हांवें आमच्या भाऊ जो सुभाष शिरोडकर भाऊ आसा तेका हांवें कालूच एक मॅसेज दिल्ली की आमची शेतां सगळीं बुडल्या, आमचो बांद जो पळय आसा त्या बांदाचो आमकां कितें तरी अर्जंट. कारण हांव पयर आमच्या कुमारजुवा गांवांत जेन्ना गेल्लो तेन्ना सगळीं शेतां बुडलेलीं, म्हणजे ते टोटल त्या शेताचेर ते डिपेंड आसलेले. पण आमकां भाऊन कालच्या काल डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर धाडून हे जाता तितले आमकां बेगीन बांदता म्हणून सांगला. आनी आमचे खुबशे बांद तेंच्यांनी आमच्या त्या बजेटांनी घातलेले आसा, आमकां करून दिता म्हणल्यार. त्याच बरोबर स्पीकर सर, हांव येता R&Dचेर. स्पीकर सर, म्हाजो मतदारसंघ हो 50% आयलंडान आसा. 50% आयलंडान आसलेल्या कारणान आमकां स्पीकर सर कितें त्रास जाता की फेरयेची सेवा आमकां बरोबर मेळना. जी फेरी आमकां आतां फाटल्या दिसांनी सुद्दां आनी एक इश्यू काडलेलो, जे 3 फेरी आमकां पयरूच आमचे R&D मिनिस्टराचे हांव धन्यवाद म्हणटा, अभिनंदन करता. तशेंच मुख्यमंत्री पयर आमकां एक नवीन फेरी दिल्ली आसा. पण जे थोडे कोण ऑफिसर आसा तो ऑफिसर टायम टू टायम ते ऑपरेट करना, म्हणून आमी मुख्यमंत्र्या कडेन एक प्रपोजल घातला, आमकां रो फेरी जाय. जी रो फेरी जवळ जवळ आमी 1.5 वर्स जाले टेंडर काडला, सगळे काडला आनी आमकां रो फेरी दिता म्हणूनय सांगलेले आसा. टेंडर काडून आतां जवळ जवळ ती फायनान्सान जवळ जवळ 3 म्हयने आमचे अडकोन आसा. मातशें मुख्यमंत्र्यान तितून लक्ष घालून आमकां जाता तितले बेगीन ती एक रो जर फेरी जर मेळ्ळी जाल्यार आमचो हो प्रॉब्लेम सारको कायमचो सद्याक तरी ब्रिज जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमचो सॉल्व जाता. कारण आमचे दिवाडे आमचे दिवार गांवान आनी वाशीर गांवान जे म्हाजे भाव भयणां रावता तांकां भरपूर तेजी अडचण जाता आनी तो ब्रिज आमकां गरजेचो. आनी तेच बरोबर रो फेरी जी आसा ती आमकां सामकी अत्यंत गरजेची आसा. ती जाता तितले बेगीन आमकां ती आमकां दिवची. तर स्पीकर सर, आमचो अनेक आमच्या मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता, तशेंच आमचे WRD सुभाष भाऊ शिरोडकराचे अभिनंदन. कारण जो कारांबोली लेक इतली वर्सां हो आख्या इंडियन फेमस आसा. हो साधारण लेक न्हू, आनी गोंयान हो सगळ्यां व्हडलो लेक आसा. जवळ जवळ कितलोसोच लांब आनी रूंद इतलो आनी असो गोंयान खंयच ना. आनी आख्या इंडियन, हांव गोंयान म्हणना इंडियन फेमस आसा. तेजे आमी ब्युटिफिकेशन घेतलेले. आमी मालबार म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी दिल्लो कॉन्ट्रॅक्ट. तो कॉन्ट्रॅक्टराक आपले परफॉर्मन्स दाखोवपाक जालें ना म्हणून ताका जे टेंडर मेळ्ळे तेणी विथड्रॉ केले. आतां आमकां तेजे ऑलरेडी पास बी जाल्ले आसा. आमी जाता तितले बेगीन ते काम जर सुरू जर जालें दुसरे टेंडर काडून आमकां मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की आमी विदीन ह्या 8 दिसां भितर ते टेंडर काडटा. जर जालें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कमीत कमी 200 भुरगीं तरी कामाक, म्हणजे जे पळय बेकार भुरगे आसा ते बेकार भुरग्यांक थंय काम मेळटलें. कारण ऑलरेडी टेंडर काडून टेंडर 5 सान 5.5 कोटीचें ऑलरेडी हें जाल्लें आसा. सो ते जर बेगीन जर जालें आनी 4 ते 5 म्हयन्यान म्हाका रेडी करून दिताय म्हणून सांगलेलें, पण तो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर गेलो त्या कारणाक लागून ते उरला. पण जाता तितलें बेगीन करचें. स्पीकर सर, आमचो गवनाळे ब्रिज
जो गवनाळे ओव्हरब्रिज जो हा रेल्वे ट्रॅक थंयसर एम्ब्युलन्स तुम्ही पावल्या त्या रस्त्यान कितलेच फावटी आणि आमचो मुख्यमंत्री पयली येतालो पण आता सद्याक बंद जाला कारण गवनाळे जो ब्रिज आहा त्या ब्रिजार लोकांक वचपाक म्हणजे एम्ब्युलन्स येयली आमचे साधारण मनशां तरी सोडूनच घाल जो एम्ब्युलन्स जर येयली जर कोण जर पेशंट आहा जाल्यार तो 20 ते 25 मिनटां थंय उरता हांव सदांच वार विनंती करून मुख्यमंत्र्यान आमचे पास केल्ले आसा आमी बॉक्स ब्रिज बांदता म्हण म्हाका प्रॉमिस केल्ले आसा आनी ते ऑलरेडी आमी घातलेले आसा तेही आमचे ह्या दिसांनी मातशें जाता तितले बेगीन घेवंक जाय कारण आमी नाल्यार आश्वासनां दीत वयतले म्हणून मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता कारण म्हाका तेणी सांगलां विदीन आपण 4 महिन्यांनी तो बांधून दितलो म्हणून कारण बॉक्स ब्रिज कारण ताका चड टाइम लागना म्हणून तेजें हांव अभिनंदन करता त्याच बरोबर स्पीकर सर आमचे ओल्ड गोवा ब्युटिफिकेशन आमचे नोयेना आता नोव्हेंबरान सुरू जाता आणि एकान चड टाइम आमचे कडेन उरलेलो ना आता आमचे बाकीचे पेवर्स म्हण आनी कितें म्हण आमी घालपाक सुरू केल्ले आसा ते आमचे मोदीजीन व्हर्च्युअल आमचे इनोग्रेशन जाल्ले आता नोव्हेनाक आता कितले म्हयने उरले नोव्हेंबरान स्टार्ट चड म्हयने उरला जे जे आमचे 18 करोड रुपया पास जाल्ले आसा ते जर बेगीन जर काम जर सुरू जर केले जाल्यार आमकां ह्या फावटी आमकां एक सुंदर ओल्ड गोवाचो आमचो गोंयचो एक्सपोजिशन आहा तेका आमकां लोकांक सारखे जे करोडांनी लोक येतले लाखांनी म्हणना कोटींनी करोड असे जे पळय लोक येतले तांकां खरोखरच एक सारखे बरे पळोवपाक मेळटले स्पीकर सर हांव एकूच तुमकां बारीक तुमच्या नदरेक हाडटा ओदूर आमच्या दिव्या मॅडमीन एमएलएन आमच्या एक हे हाडलेले रेझोल्युशन हाडलेले म्हणजे कॉलिंग अटेन्शन सो तेजेर सगळे लोक उलयले हांव फक्त रावलो मुद्दम उलोवपाक कारण जेन्ना फ्लड येता सगळ्यांक लागता म्हाकाय लागलेलो पण हांव कित्याक लागून उरलेला ह्या ब्युटिफिकेशनाक जे आमचे 18 करोड रुपया येयला ओल्ड गोवा गांधी सर्कल हे ऑलरेडी बुडलेले पळय 3 दीस बुडलेले स्वतः हांव सुद्दां गेला आणि गव्हर्नमेंटान ताबडतोब हांवें नितीन जो आमचो डायरेक्टर आसा फायर एमर्जन्सीचो तेका सुद्दां फोन मारून तेणी ताबडतोब गाडी दवरून आमी सगळे जाण रावून थंय आमी काम केलां तेजें अभिनंदन करता कारण हे गरजेचें कारण हे ब्युटिफिकेशनाक तें आसा म्हणून हांव त्या टायमार उलयलां कारण जर हे ब्युटिफिकेशन जर जाता जाल्यार आमचें रोखडें काम जातलें म्हणून हांव उदळ उलोवंक पावलो ना पण आतां उलयता स्पीकर सर त्याच बरोबर स्पीकर सर रवळनाथ नगर म्हणून आमचो खोर्लेन एक गांव आसा रवळनाथ नगर स्पीकर सर जाल्यार तुमकां बेश्टें दाखयता 2 वर्सां जालीं तांकां उदक मेळपाक खूब मुश्कील जाला स्पीकर सर रवळनाथ नगर स्पेशली 2 वर्सां ईदाक सुद्दां तांकां उदक नासलेलें ईदाक कसले आतां आमची चवथ आसता आमचे आनी क्रिसमस आसता जावं तेंचे ईद आसता तेन्ना उदक हें सामकें गरजेचें आसता कितले फावटी NPWDच्या मनशांक थंय हाडून दाखयले पण खंय नाल्यार खंय तरी प्रॉमीस केला आनी आमी तांकां जागोय दिला पण जाता तितले जर बेगीन त्या बजेटान तें आसा जाता तितले जरी बेगीन जर तें काम जर जालें जाल्यार खरोखरच आमचे ते मुस्लीम भावां म्हाज्या भयणांक रवळनाथ नगरांत तांकां खरोखर तर आयज तुमकां सांगू स्पीकर सर 15 दीस जाले उदक ना 15 दीस आयचो दीस जर काउंट केलो जाल्यार 15 दीस थंय एक ड्रॉप उदक ना म्हणजे अशे त्रास जाता म्हणून मुख्यमंत्र्यान आमकां पायपलायन दिल्यात म्हणटू जवळ जवळ 16 कोटीची सगळ्याक चेंज करता पण ज्या जाग्यार टँक जाय थंय आमकां ते टँक ती प्रोविजन करून जाता तितले बेगीन ते आमच्या लोकांक थंय आमकां ती मेळोंक जाय स्पीकर सर त्याच बरोबर हांव 108चे उलयता स्पीकर सर हेल्थ मिनिस्टरूय बरें काम करता हेल्थ मिनिस्टर म्हाज्या फुड्यान जे तुमची 108 नासलेली ती तुमची 108 3 दीस ना जे ते बाबा कामात ते ड्रायव्हर ना तेही तेणी भर घेतलेले आसा हांवें 20 बेड हांवें हॉस्पिटल मागलेलें आसा तेही तेंच्यान म्हाका प्रॉमिस केला की आपूण तें करता त्याच बरोबर 108 जी पळय आमची दिवाडे आसा आमचे पंच सरपंच म्हाका सांगून आमी थकले कारण ती सदांच तितून उदक येता पेशंट जर भितर जर घालून वयतलो जाल्यार त्या पेशंटाक वयर ताडपत्री आमकां कशी तरी ते 108क बांदची पडटा हें हांवें आमच्या मिनिस्टराच्या दोळ्या फुड्यान हाडून दिल्लें आसा आनी मिनिस्टरान डायरेक्टराक सांगून सुद्दां ती चेंज पण ते आयज पासून परिस्थिती दिता आमचे मारियाना म्हणून पंच आहा तेही म्हाका पयर सर उदक येता करताले पणजे गवनाळे त्याच बरोबर आखाडा म्हणून आमचो गांव सारको बरो सुंदर गांव आसा त्या गांवांत जर आमकां जर वयतलो भुरगीं सकाळच्या स्कुलान जर 7 जावन 20 मिनटांनी ती बस 4 दीस येत ना परत ती तांकां दनपारची हाडटा ती बस ना आणि ती बस सुद्दां येता ती बशीची परिस्थिती ना स्पीकर सर आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगला माझी बस प्लस ते इलेक्ट्रीक बस घेवपाचे आसा सध्या आमकां तरी एटलीस्ट जर 2 मेळ्यो जाल्यार आमचें खूब बरें जातलें त्याच बरोबर कारांबोले
कारंबोली आमची जी भाजी काडटा जे गोंयकार आमची भाजी लायता शेतान वचून सकाळची 5 वयता 4 वयता तांकां भाजी जर पणजेन जर हाडटलो आयज थंय बस ना हांव तांकां एक पाटी 2 पाटी हांवें म्हाजी गाडी तांकां धाडून पणजी पायला पूण कितले जाणांक गाडयेन धाडटलो एक 5-6 जाणांक गाडयेन धाडूं जाय स्पीकर सर म्हाजें रिक्वेस्ट हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मांडला तितून आमी घातलेले आसा तेंय म्हाका तेंच्यांनी मातशें म्हाका जाता तितले बेगीन म्हाका तेंच्यांनी दिवचे स्पीकर सर तुमच्या तितून आयडीसीन एकूच म्हाजो चड टायम घेयना आयडीसीन स्पीकर सर आयडीसीन जवळ जवळ आमचे आमी फाटले तेपाक तें बरें सुंदर केला जेन्ना कोणी पांय थंय दिवपाक नाहलो मुख्यमंत्र्यान म्हाका खूब हेल्प केलो मिनिस्टरान केलो आनी सर तुमी म्हाका केला स्पीकर सर कारण तुकाच लागता आतां जे आयडीसीन आमचे थोडे भुरगे आतां पळय एप्रेंटिसशीप जे भुरगे कामाक घेतले आतां सद्याक बंद जाल्ले आसा पण जर आतां जर परत जर हे फॅक्टरी जर कितें जर जागो जर उरलो जाल्यार तितून तुमी लक्ष घाला आनी ते जर चालू जर करीत जाल्यार कमीत कमी आनी 100 भुरगे तरी थंय बेकार जे आयज पळय आसा त्यांचो कॉन्ट्रॅक्ट आतां सद्याक काबार जाल्लो आसा जो रिन्यू जाल्लो जाल्यार तेय भुरग्यांक थंयसर काम मेळटलें स्पीकर सर त्याच बरोबर हांव आनी एक मुख्यमंत्र्याचे काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा आनी अभिनंदन करता इवन आमच्या पावर मिनिस्टराक सुद्दां तितलोच म्हणजे म्हाका अभिनंदन करून कशें दिसता 55 करोड 55 करोड अंडरग्राउंड केबलिंग म्हाका तेंच्यांनी पास करून दिल्लें आसा मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता आमी थोडे दीस रावले कारण आतां पावस येयल्ल्या कारण आमकां ते अंडरग्राउंड केबलिंग करूंक मेळना आनी त्यामुळे आमचे जवळ जवळ 17 रोड जे हॉटमिक्स करपाचे उरले म्हणून हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन बसलो एकदां जर आयज जर आमी केले आमी आमच्या लोकांक सुद्दां आमी सांबाळून घेता एकदां जेन्ना पळय केले रोड जाल्यार परत फोडटले ह्या खातीर आमी थोडेशें ती काम मातशें राव म्हणून सांगला मुख्यमंत्र्यान म्हाजे सगळे पास केले तेच्या लागून अभिनंदन आनी आमच्या पावर मिनिस्टरान म्हाका 55 कोटीचो तो अंडरग्राउंड केबलिंग बी सगळे हाडलेले आसा फक्त आमी रावले पूण तेकाय लागून हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी विकसीत भारत 2047 हे मोदीजीचे प्रायम मिनिस्टर जे विजन आसा हे 100% साकार करपाक लागून प्रत्येक जाण आमी सगळे जाण सातत्याने काम करीत आसा आनी एक बरें बजेट दिल्लें आसा तेका लागून हांव आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें अभिनंदन करता आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी हांव थँक्यू म्हणून सांगता थँक्यू of the Afghanistan team at this moment. Do you have a strategy or at least the outline of what you think could Speaker, be sir, a potential game I rise changer to speak idea on the which budget breathes some life into the Moribund Congress? for the year 2024-25. Speaker, sir, आता सुदीन ढवळीकर आणि हांव कोंकणीचे उलयताले आनी हांव एक कोंकणी मनीस आनी कोंकणी मनीस म्हणून एक कोंकणी तरणाट्यान म्हाका एक कितें बरोवन धाडलां सुदीन म्हाज्या आयक Congress is never ready to accept that fact. तो कितें म्हणटा Whenever I have फोणकुलात dealt with them 2 years back, now I'm no longer dealing फोणकुलात with them, but फोणकुला they पावसाचे दीस रस्त्यार फोणकुलात and फोणकुला live in denial. हांगा You're not going to get better सभागृहांत results. The problem is पैशाचो not that हुंवार there is no better strategy पूण to keep on गोंयचे BJP. तिजोरीत The problem is फोणकुलात Congress doesn't फोणकुला. want to accept हांगा that मन they are की बात moribund and they need to do एक things कला. differently. डबल Exactly what इंजिन I told you सरकारान in मात Madhya Pradesh. फोणकुलात BJP, फोणकुला despite all फोणकुलात their might, फोणकुला they realized हांगा that they सगळो made mistake in सुशेगाद Madhya Pradesh सरकार and they व्यवहार made the amends this time. आश्वासनाचो Congress, आश्वासना मात despite हजार the fact that they are moribund, they continue with the same 2023 strategy, बजेट same अजून policy, same चालीक narrative, लागना same फकत chat, उतरांचो same बाजार approach. So obviously उतरांचो they are not going बाजार to get any उतरांचो advantage बाजार of it. So Speaker, if sir, I can give one piece of आतांच advice, I माननीय would आमदार say, बाब please accept that फळदेसाय you are the उलयतालो आनी ताचे organization पयलीं on the संकल्प the उलयताले आनी large खूब part जाण in the उलयताले heartland is all हे but dead. हांगाच्यान त्या सायडीन Unless you गेल्ले accept it, you cannot make correction. गेल्ले डेव्हलपमेंट करपाक That is a very भायर important सांगताले. point. That accept that आता there is a assembly problem, उलयत the ना. problem is staring in the face. It keeps बस coming ना. back to bite you, and yet the Congress at this moment doesn't seem to want to accept that. वार आयला One of the शेतां ideas बुडल्या that's been thrown up this week is the idea हांगा of making power Mallikarjun cable Kharge, the दिला current पूण Congress tender जायना. president, the prime ministerial ऐक face रे, of the India Alliance. मागीर सांग. Banerjee and Arvind ऐक रे, Kejriwal ऐक रे, have both suggested this idea. कॉलेज बांधली ती हांवें मेन्शनच केलें ना पण केला भरपूर डेव्हलपमेंट केला तुका म्हणचेच पडटा तें. Muslims Speaker, and sir, some other communities सगळ्यांक together, म्हणचेच पडटा. depending on which पूण हे parties पळोवन in म्हाका बरें alliance, दिसता where basically की हे by 8 projecting आमदार Mallikarjun हांगाच्यान थंय Kharge as the वचून prime minister एसेंब्लीन येवन तरी तांकां खरें उलोवचें पडटा Prime Minister Modi. ते मागीर देवा फुडें कितें उलयल्लें तें मागीर देवान सांगिल्लें बी त्यो खबरो सोड Rahul, I'm a believer तें that तरी if एक you बरें do दिसता something, की
या right or सभागृहान wrong, it would सत्य have म्हणटा some ते impact. उलोवचेच पडटा आणि Say सत्य when म्हणटा ते India अशें Alliance की called लोकांची themselves कामां कांय India जायना instead of calling themselves Speaker sir, हे UPA. सरकाराक Definitely there has slogan been a आवडटा. chatter, there was a chatter, Slogan there was कितें? a buzz, स्वयंपूर्ण but गोंय, they stopped there. विकसीत गोंय. Similarly, if they announce a phase, Slogan बरें. whether it is Mr. Kharge But or what somebody do they else, do? They only definitely convey it a will add message. some In a few more words. jing to We must remember that a what they're slogan trying is to not do. the message. But the slogan is irony only here good at being that Mr. visible on the Kharge's hoardings name on the was highway. proposed by Ms. आज Mamata सकाळी Banerjee and बाब Kejriwal. मायकल लोबो His जेन्ना own सांगतालो party did not की necessarily ते back the टेनंटांक idea. रेजिस्टर Mr. कर Kharge म्हणून is the president of हांव Congress. मुखेलमंत्र्याक सांगूंक If सोदतालो it would have की बाबा एक इव्हेंट कर proposed by Mamata आणि Banerjee, इव्हेंट Arvind करत Kejriwal होर्डिंगाचेर and बरय backed म्हणून तुजो solidly एक by फोटो Congress, सायडीन घाल then it would कितें? have got merit to टेनंटांक discuss. रेजिस्टर I कर do म्हणून agree that सगळ्याक if गोंयभर. Mr. Kharge is made a prime What is ministerial the face slogan- on the effective part of slogan? India Alliance, it And the would effective definitely slogan add is a slogan some, which is backed it would by give some clear advantage to vision. India Alliance because Speaker sir, he हे is a visionaचेर tall आमी leader, उलोवया. senior leader. How much that पूण I ह्या don't know सरकारान because he is from South दोन India. मुखेल And कामां the, आसात. largely the BJP is, the घोषणा battle with आनी BJP is in भाशणां. North and the Hindi heartland. But भाशणां definitely, powerful दितात. rather than having no टका face, टका टका if टका you करून have a विकसीत face, it would have an भारत advantage. हे No, but आणि can you try घोषणाय and powerful quantify असतात. this if you were strategizing this decision? अजून What would be लागना the चालीक vote share gain that you potentially फक्त attribute उतरांचो to the बाजार decision चलता. if it's taken Speaker sir, of appointing Mallikarjun ह्या Kharge उतराचे as the बाजारान prime ministerial face of the India आता Alliance? आमी एक म्हाका दिसता तुमी जो Well, any डेव्हलपमेंट decision, if you विकास appear to be हो विकास tentative तुमचो or expose unsure केला in taking एक that पावसान. decision, it is not going to give you the पावस result. आयलो What I'm trying आणि to सगळे tell you रस्ते that गेले. when they formed the 2 alliance, महिन्या they have पयलीं not रस्ते been केले decisive. लोकांनी They are नाल्ल still फोडिल्ले struggling with the आमदारांनी seats, ते narrative रस्त्यार spaces. When फोणकुलात they are फोणकुला announcing the name, then Speaker there was only one moment then where they all हो appeared united, विकसित which was गोंय that was on 2047 renaming UPA to India. म्हणजे तो एक And slogan. that gave them the advantage. आता हो All over slogan India, आणि people हे are vision talking about document the alliance करपाक being called India. ह्या But कॅबिनेटान after that, ह्या they have कॅबिनेटान been बाब आलेश tentative on सिकेर आहा every strategic बाब move, be it सुदीन narrative, be ढवळीकर it a आहा common बाब minimum सुभाष program, फळदेसाय be it आहा seat sharing, तुम्ही be it एक the face. बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप Mr. म्हणटा का Kharge or anybody else फक्त for that matter, डॉक्युमेंट Who do you think is करपाक best becomes suited the to be the face prime and minister it is 7 the कोटी face done. Who do you think is best suited 20 to be लाख the रुपया hear me out. दिल्ले आहा ऑन नॉमिनेशन I'm बेसिस not here to नॉमिनेशन do बेसिस that. म्हणल्यार I'm कितें making शाहजहान a म्हणटा strategic शाहजहानान एक बरें comment केलें here. सुदिनाक Whoever इतलें you खबर want to नाशिल्लें present न्ही as a face, it की is सगळ्या important नॉमिनेशनाचे दिया that you are decisive म्हळ्यार बापायचे about बेस्ट कार्ड that आनी अलॉट decision. कर कॅबिनेटान In the डिसिजन case of घेतलें Mr. जालें Kharge, 7 कोटी it 20 again लाख रुपया appears that some बॉस्टन two important कन्सल्टिंग allies have ग्रुपाक made the suggestion, तुम्ही which is not necessarily vision backed document fully by करपाक Congress. हें दिल्लें Mr. Kharge आतां हो himself बॉस्टन म्हणटा तो almost कन्सल्टिंग immediately ग्रुपाक back out. So in कोरगांव that खंय case, आहा when आनी the खोतीगांव person, खंय when आहा the proposers of the name खबर आहा काय or the proposition आनी are not बॉस्टन sure, म्हणटा how ते do you expect the ईस्टर्न people कोस्ट to ऑफ get अमेरिकेचेर galvanized आहा काय with वेस्टर्न that कोस्ट आहा idea? तो तुमकां खबर आहा काय One of the big तो जो themes बॉस्टन of म्हणटा पळय न्ही conversation ताका post the अपॉइंट results केल्लो has been the बट तेजो supposed ऑलरेडी एग्रीमेंट कॅन्सल north-south केलो divide. आमी स्पीकर सर Interview, एबे एबे the हें Home आहा Minister धाडलो Amit ताच्या Shah उपरांत. ना in ना ना his ना vision तुवें म्हाका countered तुवें the म्हाका idea केन्ना of a दिला north-south divide in this 10/7/24 election. आरटीआय Believe from your जालें. lens, मागीर see ताजे मागीर a कितें रे north-south आज आज divide where the BJP 16 isn't तारीख doing मरे as well in the south. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर I'll place this on the table of the should house. not actually be going down. हांव उलोवचो नाशिल्लो ऑलरेडी फायली डिसिजन जालें तेजो हे जो आहा पळय तो कॅन्सल केलो कित्याक तेजो पयलो प्रेजेंटेशन पळयल्या उपरांत म्हाकाय एक्चुली लक्षांत आयलें की तो ते करूं शकना विजन डॉक्युमेंट इट इज एक्चुली निती आयोगाचो तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी निती आयोगा कडल्यान आयिल्लो म्हणून ताका अपॉयंट केलो तेंय सांगता बट तेजे जेन्ना फर्स्ट फेजीन पळयलें पळय न्हू तेन्ना ताका सिंपल तूं जें सांगता पळय न्ही तेजे कितें तरी 10 लाख रुपया कितें तरी जातलें पळय ते सोड 10 लाखाचे हांव म्हणना बट वी हॅव कॅन्सल इट आपण ते तुवें दिवंक ना इन्फॉर्मेशन ते इन्फॉर्मेशन दिवंक ना तुवें आतां जालां न्ही तेज्या उपरांत 10 तारखेक म्हाका तुवें आरटीआय दिला जे 10 तारखेक 10 जुलय म्हळ्यार आज 16 जुलयक आहा स्पीकर सर तो प्रश्नापेक्षा आरटीआय चड घालीत आसा ना 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 आरटीआय घाले स्पेशलिस्ट मनीस आहा तुजे सगळे दोतोर आहा Honorable member विजय सरदेसाई तुगे फातोर्दा होणकुल नाही तुगे फातोर्दा होणकुल नाही रे हांव फातोर्दा भोंवता फोणकुल बॉस्टनाक नाही प्रायम मिनिस्टर बॉस्टनाक राव आयक स्पीकर सर वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप आय हॅव नथिंग टू से अगेन्स्ट दॅट consultancy it is the one of the world's best consultancies Deloitte Boston consulting group म्हणून तर अपॉइंट केलो ऐक मागीर मागीर तू फुडें सांगता ऐक तुवें ताका दिला नॉमिनेशन बेसीस
तू वर्क ऑर्डर केन्ना दिली? एक दीस बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट. वर्क ऑर्डर कोड ऑफ कंडक्ट येवचे पयलीं कितले जाणांची फोडकुलां वचपाक टेंडरां पास केल्ली, कितले जाणांचे बांद व्हांवन वचपाचे आसले तांकां टेंडरां पास केल्ली. एक दीस बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट आहा सगळें सारकें मार्क करून हाडलां. हांव बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपाक काय म्हणना, हांव फकत इतलें म्हणटा की तुमकां हो बॉस्टन म्हणटा खंय आहा तें खबर आहा, whether it's on the east coast of America or west coast, ते पसून तुमकां खबर ना. So strange people are doing business with strange elements. I don't understand this. That Boston Consulting Group doesn't know where is Koregaon or Kotigaon. They don't know where is Sange or Bardes or Darbanoda कितें आहा तें. ते कोणाक कांय खबर ना. आतां ताजे बरोबर तुमी हें करतात आनी where you defeat them in at documents least तुमी क्रिएट करूंक सोदतात. बरें हा. then this हाजेर आमी South will come चेंज into केलें play. म्हणटा Otherwise सोड you can खबर. keep talking theory. फुडें या. आतां विजन कितें? हे वर्साचें विजन कितें? कित्याक बजेटान मुखेलमंत्र्यान हे खेपे उतर वापरलें विकसीत गोंय 2047. गेल्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान कितें उतर वापरलेलें? इंडिया एट 100. सेम रे तें. म्हणून दुसरे भशेन घाल्लें. एनीवे नो प्रॉब्लेम. ह्या वर्सा विजन कित्याक ना? कित्याक एवरी मिनिस्टर हॅज हिज ओन विजन. स्पीकर सर, हांव ओदोळ मायकल लोबोक काल करेक्ट केल्लो की मायकल लोबोन म्हणलें मुखेलमंत्री PWD मंत्री आहा आनी फायनान्स मिनिस्टराचें विजन एक आहा, टावन प्लॅनिंग मंत्र्याचें विजन दुसरें आहा, टुरिझम मंत्र्याचें विजन तिसरें आहा. तें विजन पयलीं करा. हें कसलें विजन करता लोकांक कानान घालपाक? स्पीकर सर, हें आमचें राज्य कशें चल्लां न्हू, आमची बोट जी आहा पळय ती सुशेगाद चल्ल्या. तातूंत दरेक मंत्री कॅप्टन म्हणटा, कॅप्टन ऑफ द शीप, लायक आवर कलीग हॅड सेड कॅप्टन ऑफ द बोट वेंट एट द फ्रंट. सो त्या भशेन तो कितें म्हणटा की आपूण कॅप्टन. एवरी मिनिस्टर इज सेइंग आय एम कॅप्टन. बोट स्लो कित्याक वता? कित्याक एवरी मिनिस्टर इज टेकिंग. स्पीकर सर, अरे किती डिस्टर्ब करता? एमएलए विजय सरदेसाईन ठरयला फायनान्साचेर उलोवपाचें ना. उलयता मरे. फार मारपाचे. स्पीकर सर, एक फार तेवटेन स्पीकर सर, हांव मागतां मुखेलमंत्र्याक फायनान्साचेर हांव जो पार्ट उलयतलो तेन्ना मातशें अशें डिस्टर्ब करनासतना आयक. आनी ही वील ऑल्सो एप्रिशिएट दॅट आय हॅव डन सम रिसर्च, which research is not only of my own brains. I have taken some advice. And on finance, I will dissect and make a post-mortem of your budget in a better way than you can ever imagine. And please listen to that. And I'll come immediately on to that. But let's wait. Let's talk about each of your ministers. Speaker sir, boat सुशेगाद वता कित्याक एक मिनिस्टर एक दिशेन ती बोट ओडटा आनी सगळो सरकारूच ताजे खातीर मंदावला. इंग्लिशीन सांगतलो जाल्यार जे तुका समजता, टू मेनी कुक्स स्पॉयल द सूप. सो देर इज अ सूप बींग मेड एंड देर आर टू मेनी कुक्स इन इट. सो द सूप इज नेवर गोइंग टू कम आउट. एनीवे, स्पीकर सर, मिनिस्टर ऑफ टुरिझम, पयलो मुखेलमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिझम, ही वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस द टुरिझम बील. ऑन 14th July 2022, 2 वर्सां पयलीं, मिनिस्टर हॅज गिवन एन LAQ रिप्लाय saying he will introduce the bill. 2 वर्सां पयलीं बिल प्रिपेर केलें आनी टेबल करचे पयलीं जे मुखेलमंत्र्यान काल एल्टनाक सांगलां, आज एल्टनाक सांगलां, ताजे भशेनूच ह्या मंत्र्यान आपलें ओन प्रायवेट असेंब्ली सेशन केलें आनी ताजें नांव कितें घेतलें? प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन. स्पीकर सर, म्हजे परस चड सिनियर बाब सुदीन ढवळीकार हांगा आहा. तूं हें केन्ना आयकलां बाबा? तुजें केन्नाच एक हें असलें टर्म तुवें केन्ना आयकलां इतल्या वर्सांनी? प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन म्हणून आयकलां? म्हाका सांग, तूं खरें सारकें सांग हा, देव खातलो तुका. स्पीकर सर, आतां तो ताजें एक हें करता. तो कितें म्हणटा की आपूण एक प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन करता. म्हळ्यार असेंब्लीचें सेशन जावचे पयलीं एक सेशन घेता तो. आतां ताजे फुडें ते बिलाचें पोस्टमॉर्टम डिमांड्साक करता. हांव हांगाच दवरता. लेट्स कीप इट दीस मच. TCP minister, every year he introduces a new law for zone conversion. By 2047,
he will be referring to the RP 2021, and there will be at least 24 different sections to choose from which you can convert the zone. RP will remain the same, but you will have 24 sections. You can do it under 17.2, you can do it under 17D, you can do it under 39A, and then it will go by year. It will be like 25 January 25-1, 26 26-2, आणि एक सांगतो का खंयचोय सरकार येवं त्या सरकारान तो मंत्री आसतलो. तूं समजुशी तूं गेलो म्हणून तो वतलो म्हणून तो आसतलोच. आता मिनिस्टर ऑफ पावर स्पीकर सर होय मिनिस्टर ऑफ पावर इज सारको सर्वायवल स्पेशलिस्ट. तो रामविलास पासवाना भशेन खंयचोय सरकार येवं तो 2047 मेरेन मंत्री आसतलोच. म्हाका गॅरंटी आहा, म्हाका म्हजी गॅरंटी दी. आनी तो पावर हायक 5% करून वाडयत रावतलो. इतली वाडयतलो की आज 2000 रुपयांचें जें बील आहा तें कितलें हजारांनीच जातलें. आनी तो बरे भशेन आपले सांगतलो जस्टिफाय करपाक. स्पीकर सर पंचायत म्हाका खबर ना पंचायतीत जित्यो उरतलो जाल्यार हो उरलो जाल्यार आनी तो मायकल जाणा. आतां स्पीकर सर ग्रामसभेच्यो पावर म्हणटा त्यो काबार केल्ल्यो आहा. ग्रांट म्हणटा ते रिड्यूस केल्या. गार्बेज ग्रांट म्हणटा ते बंद केल्या. सेक्रेटरी करप्ट जाल्या आनी तांकां प्रोटेक्शन आहा. पंचायत मिनिस्टराक पंचायती स्वयंपूर्ण करूंक जाय. आनी तो ENT टॅक्स आहा. CM सर स्पीकर सर CMान मातशें आयकुचें कित्याक CMान लास्ट टायम एश्युरन्स दिल्लें की आपूण डायरेक्ट DBT करतलो म्हणून फॉर GIA फंड्स. तें जावं ना. आतांय GIA फंड्स दिवपाक आमदार कितले आसतले. आमदारांक जे तो आतांय दिवचो पडटा आनी CM ताजेर कांय करना. स्पीकर सर हें अशें जर जालें जाल्यार म्हाका गॅरंटी आहा की आनी पंचायत म्हण ती उरची ना. पूण हे पंचायतीचे आनी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीचो पोस्ट मॉर्टम आमी डिमांड्साक करुया. आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स स्पीकर सर गेम्स जाल्यो. गेम्सान गोंयाक खूब एवॉर्ड मेळ्ळी पूण चडाकाळ न्हीत ते गोंयच्याच न्ही. 2047 कितें जातलें आनी तुजो आमीग उरतलो धर जाल्यार गोंयान गोंयचे कोणूच आसचें ना. गोंयचे टिमीन सगळेच इम्पोर्टेड आसचे पडटले आनी आमी विकसीत जातले. कित्याक गोंयान प्लेयर ना. आमी सगळे इम्पोर्ट करून हाडपाचे, खेळोवपाचे आनी एवॉर्डां जिखोवपाचे. स्पीकर सर म्हणटकर ह्या मंत्र्याक म्हळ्यार शाहजानान ते नॅशनल गेम्सान जे व्हॉलंटियर आसा तांकां पयशे फारीक करपाक सांगूंक जाय. काबराल मातशें सांग ताका. स्पोर्ट्स पर्सन आनी कोचीस म्हण तांकां सर्टिफिकेट दिवना. 2047 मेरेन ती फूल टीम इम्पोर्ट करची पडटली. पूण एटलीस्ट आनी जे कोणें काम केलां तांचे पयशे तरी दिया. एग्रीकल्चर मिनिस्टर आतां ताजें कितें आहा पात्रांव कांय उलोवंक जायना. पूण उलयल्यार इतलेंच की 2047 तो एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडटलो फॉर शुअर. आनी हाडटकर स्पीकर सर जे अनएम्प्लॉयड ग्रॅज्युएट्स बी आहा तांकां चान्स पडत जॉब बी मेळपाक. ते रिटायर जायत ते म्हणसर. आमचो बाबूश मोन्सेरात लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्पीकर सर मिनिस्टर आतां बिजी आसतलो कित्याक तो विकसीत पणजे 2047 करपाक बिजी आसतलो. एंड वॉट वील बी द विजन? ही वील वॉन्ट टू मेक पेंजीम द वेनीस ऑफ एशिया अंडर वॉटर. स्पीकर सर हांव फकाणां करना. दीस इज ट्रू बिकॉज एक्चुअली इट्स हॅपनिंग. वेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट स्पीकर सर विकसीत गोंय 2047 गोंयकारांक कितले जॉब मेळटले. आतां एज पर द रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ गोवन्स वर्किंग इन इंडस्ट्रीज इज 43,790 and the number of people from outside the state working in industries in Goa is 80,588. In other words, only 1 in 3 gets employed in the private sector in Goa. Speaker sir, here to me Boston Consulting Group ata na manta. But are they aware of this, or is somebody aware of this? Union Ministry of Statistics and Program Implementation says that Goa has 9.7% unemployment rate, which is the highest after Lakshadweep. Lakshadweep mante kide ek island state. It is not even I don't know what to say what it is, but it is going to be in 2047 something close to Maldives or Mauritius. In 2047, today it is nothing. And there the
unemployment percentage is 11.1%. With permission of the chair, may I suggest to my colleague to come on to the budget, please? Yes. Speaker sir, and please be here to listen to the whole thing. Speaker sir, इतले अनएम्प्लॉयमेंट जर गोंयांत आहा जाल्यार गोंय विकसीत कोण करतलो 2040 हो म्हजो प्रश्न आहा. आतां let us talk about the specific areas of concern, and I wanted the Chief Minister to be there. And since I am coming to the budget now, see, there is a statement of the Chief Minister which says that the gross state domestic product of the state of Goa for the year 23-24 advance at current prices is estimated at rupees 1,06,532.57 crores with a projected growth rate of 13.73% as compared to 11.16% for the year 22-23. Consequently, Goa has an estimated GSDP per capita of 6.75 lakh for the year 23-24 in the country, portraying a robust and healthy economy. The GSDP for the year 24-25 is projected at 1,21,309.02 crores at current prices with a robust growth rate of 13.87% as compared to the year 23-24 and a per capita income of 7,64,000. This is part of the CM's budget speech. Speaker sir, Sabhagarachi Garima Munasta, Reshpet, there has to be some respect, propriety for this August House and propriety for the chair of the Honorable Speaker. The Treasury benches, Speaker sir, are required to provide correct and accurate responses. My friend Alesh Sikher should please listen to this because it is legislative affairs. Your ministers are lying. The budget is a lie. I'll prove it to you how. And please tell your Chief Minister to correct it. In the budget speech 24-25, when it was made, there was something called an annual financial statement. It was laid down with the budget. I had brought to the attention of the House that you are fudging the data, which is not matching the double engine data. What is the double engine data? Which comes from Department of Statistics and Program Implementation. If you compare it to what your Goans are saying, Goa government, it is completely fudged to make a all is well feeling. And you are fudging the data. Speaker sir, I had appealed to the Chief Minister to make corrections and present correct figures. Only thing the Chief Minister has corrected is that GMR has been given 7 more months. Nothing else. Have you seen any correction? From yesterday, all questions have been corrected. Everything has been corrected. What? Are you trying to make us forget that you all did a deal with GMR? What is it? Speaker sir, nothing has happened and the government is attempting to befool the people of Goa. I will point out glaring errors which the Finance Department under the Chief Minister has put out in the budget data. Speaker sir, page number 4 of the budget at a glance says that the figure of the GSDP ending 31st March 2024 is 1,00,025 crores. Now, look at page 2 of the budget speech, the spoken word of the Chief Minister, the word given to the people of Goa. The GSDP for the year 23-24, meaning ending 31st March 2024, is 1,06,532.57 crores. See this. There is a difference. Who is right? The fiscal profile given on page 4 of the budget at a glance or the fiscal profile on page 2 at the budget speech. What is right? Both the documents are presented by you only. As legislative affairs, tell him to correct it. And tell us which is the lie. He has presented the budget and he has presented a document called budget at a glance. Both the figures are different. Speaker sir, there is a glaring difference of rupees 6,532.32 crores. 6,532 crores. I don't know this crores maybe nothing to you, but to me it gives me a fright of my life. Cabral it may not be giving, I don't know, because he also used to handle a lot of crores. Crores maybe. I could have said that the Chief Minister is counting crores, but these days we don't even find those crores. Speaker sir, how can we be serious about this government, which is showing scant respect to the highest democratic institution of the state, misleading the August House and making a complete mockery of the Speaker's chair when you are giving false information? Speaker sir, today morning all the